माकड रोगाची वाशिनां घेवंक मंगळारा पालीच्या 5 जाणांनी वाळपय हॉस्पिटलांत तोंड दाखयलें। दोतोर बावडे आठवडो जालो दुकान थाटून बसल्यात। वाशिनां घेवन कितें बरें वायट जायत म्हूण खंय पालीचे लोक वाशिनां घेवंक फाटीं फुडें जातात। सध्या ॲम्ब्युलन्स धाडून बाबा पुता करून दोतोर लोकांक वाशिनां दिवंक हाडटात। सध्या वाळपय हॉस्पिटलांत मंगळार, बिरेस्तार आनी शेनवारा वाशिनां दिवपाचें थारलां। मात आतां मेरेन हजारांतल्या फक्त 9 जाणांनी वाशिनां घेतल्यांत। पालीचे लोक माकड रोगावेली वाशिनां घेवंक भायर सरतले म्हूण वाळपय हॉस्पिटलांतले दोतोर वाट पळयत बसल्यात। मात दिसाक दोगचोक सोडल्यार कोणूच तोंड दाखोवंक तयार ना। बुधवाराय गांवांत लोकांक हाडूंक ॲम्ब्युलन्स धाडिल्ली। 5 लोकांनी तोंड दाखयलें। बुधवार सावन लोक येवंक लागतले म्हूण आयिल्ले पालीचे लोक सांगतात। आयथिंक घेवपा सगळी 5 मिनटां खूब जाली। 5 मिनटां लोक ह्या गांवांत आतां गव्हर्मेंटान गाडी सुद्दां ॲम्ब्युलन्स धाडून दिल्यो। लोक वचना कित्या खातीर म्हणून म्हणजे भयान आतां आमी केली न्हू, आतां लोक येवंक शकतले। यो येता ओके। तुका आतां परतो केन्ना आपयला तेंच्यांनी? 19 तारखेक परतो फुडल्या म्हयन्याक। फुडल्या म्हयन्याच्या मागीर परतो केन्ना आपयला? ते फुडल्या गेल्या उपरांत सांगतले। गेल्या उपरांत सांगतले। आयज आमी 5 जाण गेले, आतां फाल्यांच्यान वयतले। अशे लोक कोण आमी वचोन नासले म्हणून वचोन नासला। आतां गव्हर्मेंटान गाडयो धाडलेल्यो आसा तुमच्या खातीर, तूं कितें करता? आतां फाल्यांच्यान आमी वयतले। आयज लोक वचना कित्या खातीर म्हणून थोडे लोक वचना म्हटल्यार तेंचे काळजी मुट्टा अशें न्हू, ताका लागून लोक वचना। लोक भयांनी भयान तर लोक भियारले न्हू, ताका लागून लोक फाटीं फुडें करता वचपाक बी। आतां तुमी वयतले सगळे? आमी लोक वयतले आतां। आपणाक बरें न्हू तें, बरें दिसता आपणाक। लोक भयान वचना भंय वचना, काय जायत काय जाता तें वचना आनी पयलीं हजरे अशें जालें म्हूण काय जायत सांगूं येता। सरकारान हजारभर लोकांक वाशिनां दिवपाची तयारी केल्या। आतां मेरेन घेतल्यात फक्त 9 जाणांनी। हाडल्यात 2000 वाशिनां। लोकांचो प्रतिसाद आनी सरकाराचे बाबा पुता पळयल्यार लोकां परस सरकाराकूच माकड रोग आनी वाशिनांचे चड पडला। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। पंचायत पालिकां कडेन पयसो ना म्हूण गोंयच्या कितल्याशाच बऱ्या झरींचेर दुर्लक्ष जावन वाट लागल्या। ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन म्हूण फामाद आशिल्ल्या झरीची तीच परिस्थिती। मात भायल्या कामगारांनी कोणाचोच एक पयसो घेनासतना साळगांवची सरमणें झर आनी झरी कुशीची सुवात नितळ केल्या। गोंयकार, थंयची पंचायत आनी सरकारान देख घेवपा सारकी ही गजाल। प्रुडंटाचो रिपोर्ट। सांतिनेजचो व्हाळ धरून कितलेशेच उदकाचे झरे, तळी आनी खाडी प्रदुशणान काबार जायत चल्ल्यात। तांचेर नजर घालतले, नितळ करतले जाल्यार थळाव्या पंचायत पालिकां कडेन पयसो ना आनी इत्साय ना। साळगांवची ही सरमणें झर, तिची वाट लागल्या ती पळोवन निमणे भायल्या कामगारांक तिची काकूट आयली। दिसवड्याचें काम करपी हे कामगार ह्या वाठारांत रावूंक आयिल्ले। झरीकडलो कोयर आनी हळशीक पळोवन तांणी ती नितळ करुया म्हणून आपूण जावन थारायलें, एक पयसो घेनासतना। हम लोग भी थोड़ा 15 दिन से इधर रहते हैं। हम लोग भी मतलब 15 दिन से देख रहे हैं, जो साफ किया हुआ है, फिर भी बाद में हम लोग भी थोड़ा साफ सफाई किया है। हम लोग देखा तो इधर कुछ कचरा था, फिर हम लोग को अच्छा नहीं लगा तो हम लोग उसको पूरा साफ किया। तो पानी भी नहीं आता था उधर से, तो छेदा था, तो सबको बंद किया, तो अभी अच्छा पानी आता है। जी कामां सरकारान आनी गोंयकारांनी करची ती भायले येवन करतात। सरकार मात स्वच्छ भारत नितळ गोंयची भाशणां ठोकता। केल्यानी होते रे, आधी केलेची पाहिजे अशें म्हणटात। ही झर 3 आठवड्या पयलीं हांगा एक ग्रूप जाला केअर फॉर सालिगांव, तांच्यांनी साफ केल्ली। बरोबर 21 दिसांनी जे मानाय हांगा न्हातात दुसऱ्या गांवचे, दुसऱ्या राज्यांतले, तांच्यांनी पूर्ण ही साफ केल्या आनी तांकां कोणेच त्या खातीर पयशे दिवंक ना। आमचे गोंयकार, आमचे साळगांवकार हांगा येतात, पिकनिको करतात आनी गार्बेज उडयतात। त्या भायल्या राज्यांतल्या लोकां कडल्यान, अशिक्षीत लोकां कडल्यान हे आमचे गोंयचे आनी गांवचे लोक देख घेतले काय? साळगांवच्यान प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे वांगडा प्रदीप पाडगांवकार। दिवचल सरवणा वाठादेवची मायन परत चालू करपाचो यत्न खंय थंयचे कांय राजकारण्यांनी चलयला। ही खण सुरू जाल्यार गांवची न्हंय आनी पर्यावरण काबार जातलें। कुळागरां ना जातलीं म्हूण पर्यावरणवादी रमेश गांवसान विशय काडला। ही खण खंयचेच परिस्थितीत सुरू जावंक दिवचा ना अशें म्हणत एक्टिव्हिस्ट रमेश गांवसान हायकोर्टात वचपाची तयारी केल्या। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान खंय त्या मायनीक इसी दिल्या। ह्या मायनीचो सगळ्यात मोठो धोको असो आसा की ही मायन आणि ह्या न्हंयचो, ही दिवचले न्हंय जी आसा तिचे काठ जो आसा तो एकूच आसा। लीज बाउंड्री आणि बँक ऑफ द रिवर म्हणटा ती एकूच आसा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटा कडेन एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटीन डोळे झाकून ह्या मायनीचो हायकोर्टान जो स्टे घेतलेलो तो तेंच्यांनी उठयलो आणि परत ती इसी आसा ती झाटीक रिलीज केल्या। ह्याच्या फाटल्यान
कोण राजकारणी आसा ते म्हाका पक्के खबर आसा. एक भितर आमदार आसा, दुसरो एक मोठो पॉलिटिशियन आसा, तिसरो बी पॉलिटिशियनाचो नातेवाईक आसा. अशा तिगांनी आतां ही खाण ही चलोवपा खातीर घेतल्या म्हणून तेंच्यांनी वयली ती इसी काडली. डेन्सली थिकली फॉरेस्टेड एरिया आसा. त्याच्या सकयल गेले जाल्यार प्रचंड मोठी काजूची बागायत आसा. तिळारी इरिगेशन कॅनलचो कॅनल ह्या एरियेनसून 2010नूच वचपाक सुरवात जाल्ली आसा. आजूय बी मायनिंग डिपार्टमेंट, एनवायरमेंट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड किंवा आमचो गोंयचो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट हे प्रत्येक हांगा येवन कांयच स्टडी करचे ना. हाचो दुश्परिणाम असो जातलो की ही न्हंय 2 वर्सांचे भितर काबार जातले. कोणूय पॉलिटिशियन आसूं न्ही, अशा पॉलिटिशियनांक पयलीं बी हांवें फेस केल्ले आसा, आजूय बी हांव फेस करपाक तयार आसा. आनी हायकोर्टाच्या माध्यमांतसून पॉलिटिशियनांक कसो चाप बसोवपाक जाय हें म्हाका पक्के खबर आसा. म्हणून ही सावधगिरीचो इशारो दिता हांव त्या पॉलिटिशियना खातीर. तुमी हांगा खेळो नाकात. आय लिगांत बुधवारा सांजे फातोड्डा स्टेडियमार आदलो वस्ताद धेंपो स्पोर्ट्स क्लब आनी साळगांवकार FC झुजतले. ह्या फावट मात ह्या दोनूय क्लबांची परिस्थिती साप बाबत आसा. उरिल्ल्या 3 मॅचींनी तांकां जाय तितले पॉयंट मेळना जाल्यार आय लिगांतल्यान भायर पडपाची पाळी येवंक शकता. ह्या मॅचींतल्यान एक तरी पॉयंट मेळूंकूच जाय म्हूण धेंपो आनी साळगांवकाराच्या कोचांचें टार्गेट. I think it's more of a cannot lose sort of a game, especially with 3 games to go. There's still 9 points available. I think we'd love to get 3 points because it will put us in a better position. But it's no good getting 3 points against Salgoka and then losing the next 2 games because it could still leave us in a precarious position. So the most important thing is, we try not to lose the game. Of course, I think over the season, I think it sort of builds up and now there's 3 games left. There's always pressure, but again, there's pressure for the 5 other teams that are in the relegation battle. I mean, you can look at the league and you can see that 1 win or 4 points even, you can move right up to 6th place. So we're in a situation where we don't want to be, but there's another 5 teams in exactly the same situation, and as long as we deal with it the best way possible, I'm hoping for a positive outcome. It's a situation where we cannot lose. Only thing what we can think of is getting some points. I mean, if not 3, then at least 1 point. And somehow I don't know. We at the back we make some silly mistakes, and especially in the last match, and we consider that goal that put us down. Especially when we are in a situation where we fight for every point. The whole it disturbed the whole team, So, but that's past, and we have to look forward to do well in tomorrow's match. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.